वाळपय नगरपालिका वाठारात नवीन उदकाची पायपलायन घालपाचें काम युद्ध पातळीचेर सुरू आसा। रस्त्याची दोनूय सायडी फोडून दवरिल्ल्यो आसा। पायपलायन घालपा वेळार भौशीक बांदकाम खात्याचे कामगार जतनाय घेनाशिल्ल्यान परतून उदकाची पायपलायन फुटपाच्या प्रकारांनी वाड जाल्ली आसा। व्हडा प्रमाणात पायपलायनीक गळती लागिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक इबाड जाल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। वाळपय, वेळूस आनी कोपोड्ड्या सारक्या वाठारांतल्या लोकांक उदका लागून त्रास सोंसचो पडटा। वाळपय स्टेट बँक ऑफ इंडिया लागसार मुखेल उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान उदक सगळे गटारांत व्हांवतात। देखून संबंधीत खात्यान ह्या प्रकाराचेर लक्ष दिवन उदकाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला। वाळपय नगरपालिका क्षेत्रांत सध्या नवीन उदकाची पायपलायन घालपाचें काम युद्ध पातळीचेर सुरू आसा आनी हे काम करत आसतना जे कामगार वर्ग आसा ही जाय ती खबरदारी घेयना, ताका लागून वारंवार उदकाची पायपलायन आसा ही फुटत आसा आनी ताका लागून हजारो लिटर उदक आसा हे अशेंच वेस्ट जाता। आमी पळोवंक शकता की वाळपय SBI बँकेच्या सायडीन मुख्य उदकाची पायपलायन फुटल्या कारणान हजारो लिटर उदक आसा हे गटारान व्हांवपाक लागलेले आसा आनी ती दुरुस्ती न केल्ल्या कारणान उदकाची ही नासाडी जायत आसा। तशेंच आमी पळोवंक शकता की वाळपय ठाणे रस्त्याचेर कितलेशेच जाग्यार उदकाची पायपलायन आसा ही लिकेज आसा आनी ती दुरुस्ती न केल्ल्या कारणान उदकाचे अशेंच उदक वेस्ट जाता आनी गेल्या कांय दिसांच्यान वाळपय, कोपाडे, वेळूस आनी इतर भागांत उदकाचो पुरवठो आसा ह्यो कमी जाल्लो आसा आनी उदकाक अनियमीत उदका खातीर लोकांक हांगासर त्रास सहन करपाक लागलेलो आसा। ताका लागून लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्ली आसा। जेन्ना हे कामगार वर्ग काम करतात तेन्ना जे संबंधीत अधिकारी आसा हेंच्यांनी लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी अशी जी पायपलायन फुटता तेन्ना ती तातडीन दुरुस्ती करपाक जाय। ताका लागून लोकांनी मागणी केल्ली आसा ही बेगींतल्या बेगीन जी पायपलायन फुटलेली आसा ही दुरुस्ती करपाची आनी आमकां सुरळीत उदकाचो पुरवठो करपाचो। वाळपयच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत।